काही दिवसांच्या लोकसभा निवडणुका लागू पावल्या आता तुमचं कसं अजून काय शिक्षण लपून वर्ष असं म्हणतात काही ठिकाणी की तुमच्या जी लोकसभेसाठी कोण उमेदवार असतले त्या दृष्टीनं कितपत हय आमची फाटी 3-4 दीस पयलीं आमची नॉर्थ गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सीची मिटींग जाली. त्याच्या पयलीं आमची CECची मिटींग जाल्ली. CECच्या मिटींगेक आमी डिस्कस केलें आनी डिसायड केलें की आमचे जे कॅन्डिडेट सिलेक्शन आसा तो एक डेमोक्रेटीक प्रोसेस आमी फॉलो करता. ताका लागून आमी कितें केलें, प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या एक्टीव भुरग्यांक आपोवन आमी वोटींग करून घेतलें. आमी सिक्रेट बॅलट केलें. सिक्रेट बॅलटान आमी 2 ते 3 नांवां तांकां सजेस्ट करपाक सांगली, नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा. आनी नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवाची तशीच आमी जेन्ना वोटींग जाल्या उपरांत मागीर 3-4 दिसान आमी मागीर तेजी वोटिंगेचें आमी कावंटिंगूय केलें. कावंटिंग केल्या उपरांत मागीर आतां त्या नांवांचेर आमचें डिस्कशन जावन फुडें चर्चा जातली. इलेक्शन कमिटी आमची जी आसा ती पार्टीची इलेक्शन कमिटीचे डिसिजन घेतली कोण कॅन्डिडेट आसपाक जाय ते. त्या नंतर आमची फाटल्या आयतारा आमी सावथ गोवा आमचे नॉर्थ गोवाचे जितले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे एक्टीव मेंबर्स आनी जे टॉप कमिटी मेंबर्स आसा 20 कॉन्स्टिट्युएन्सी तेंची मिटींग घेवन आमी फुडली आमची जी वाटचाल कितें आसतली, आमी कॅम्पेन कशी करतले, कितें करपाक जाय हेचेर आनी बाकीचे आमचे बूथ मॅपींग खंय पावलां, कितें करलां, हे सगळे गजालींचेर आमचें डिस्कशन जालें. सो रेव्होल्युशनरी गोवन्स ही लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट करपाक खूब सिरियस आसा आनी सिरियसली आमी हें इलेक्शन पळयता. कित्याक हें इलेक्शन आमकां लागून खूब इम्पॉर्टंट आहा. कित्याक गोंयकारांचो आवाज हो केन्नाच थंय पार्लिमेंटान पावोंक ना. आयज गोंयकारांचे कितले मुद्दे आसा, म्हादयचो विशय आसा, कोल हब आसा, गोंयचे आमचे आतां गोवोरमेंटा इतली गोवोरमेंट सेंट्रल गोवोरमेंट हांगा डिपार्टमेंटां आसा, हांगा बँक्यो आसा, हांगा गोवा शिपयार्ड आसा, हांगा MPD आसा, अशे कितलेशे पोस्ट ऑफीस आसा, अशे कितलेशे सेंट्रल गोवोरमेंटाचे जॉब्स हांगा क्रिएट जाता. पण गोंयच्या भुरग्यांक प्राधान्य दिना आनी हेजेर आमचो स्पेशली जो नॉर्थ गोवाचो MP आसा श्रीपाद नायक, हेका लागून पोस्टाच्या जॉबांक लागून आमचो आमदार सुद्दां वचून मेळ्ळो त्या भुरग्यांक घेवन. कित्याक आयज तुमी जर पळयता जाल्यार कितलेशे वर्सांचे आमचे गोंयकार पोस्टमॅन आहले तांकां काडला आनी आयज महाराष्ट्रांच्यान, सांगलीच्यान, कोल्हापूरच्यान हांगा पोस्टमॅन येतात आनी ते आयज चिटयो वाडटात, ती आयज पत्रां वाडटात. सो हें खंय ना खंय तरी आमच्या गोंयकारांचेर अन्याय जाता आनी हेचेर ते उलयनात. सो ह्या सगळ्या विशयांचेर उलोवपाक लागून, ह्या गोंयकारांचे विशय पार्लिमेंटाक मांडपाक लागून आमकां खंय ना खंय तरी एक ताकद जाय. ताका लागून आमची लोकसभाची जी इलेक्शन आहा पळय तें आमकां खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी लोकसभाचें इलेक्शन आमी कंटेस्ट करता.